Światły sąka, ekafarian urgotu, anun politi munda, devacha dobra soluya, raja mundira somoya, devacha dobra soluya, raja mundira somoya. सगळ्यांनी बरं दिसयो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानानंतर आम्ही मागता सोपून गेले हॅरी फेर्नांडीस तेव्हा आपण सुशी आपण वेल्यार म्हयनो बद्दल कसले पातोक आसा जाल्यार तेव्हा दोन काडून सर्गेचे राज भाव करूंक आमी मागुया. तशेंच म्हाका लायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता मारिया इस्तेला वेगस तेव्हा आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी समृप्ता विवेका जुझे मारी मार्टिन्स तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. पोसरेबाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत मागुया. जासिंतो आफोन्सो, लुसियो आफोन्सो, लेन्स्टन आफोन्सो, जुसे पेरेरा, डेलिया डायस, क्लॅरिना कार्डोसो, मारिना वेगस, ऑल्सवॉल्ड वेगस, मारिया वेगस आणि मनीषा पेरेरा. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. हें बलिदान आमकां सगळ्या देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाची काकुती आमी उलो मारुया. आनी दूख धरून सोकलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदविदान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत बाक्यो सदांच अखबार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतको, सोम्या काकुतको, क्रिस्तान काकुतको, 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 क्रिस्तान काकुतको, काकुतको, काकुतको. सोम्या काकुतको, सोम्या काकुतको. प्रार्थुया. तर सोबीर उगीस रावन तुमचे कासके देसां देवा आमकां दवरात. तशेंच फादर बेनत कोता तो संपला. ताचो इंतेर आयज सांजे जातलो 4 वाजता. ताचे पासत मागुया देवान ताका आपल्या गोपान सर्गेच्या राज्यांत घेवंक. सर्वेस्परा संवसार तुजे शांतीचे मांडावळी पोरमणे चलून आनी पवित्र सभा सवस्कायेन तुजी भक्ती करून संतोष भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आता राजपद चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, सगळ्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून फावो ते परी प्रार्थन कोचे खातीर शाणी आनी ओलपण पोचोवणी जायात. भोव करून तुमचे मोदें व्हड प्रितीमोग सांबाळात, कित्याक प्रितीमोग खूब खूब पातकां दामता. गुणगुण आसतना एकामेकाक बिराड दियात. जोण एकल्यान देवान केरीत देणें दिलां, तर ह्या वेगवेगळ्या देण्यांचे बरे कारभारी कशे एकामेकाची चाकरी करात. कोण उलयता जाल्यार ताणें देवाची उतरां कशीं उलोवचीं. जर कोण सेवा कोत्ता, देवान हुकूम घाल्ले परी ताणें सेवा करची. हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक व्हडवीक मेळटली. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणांक आमेन. भोव प्रितीच्या भावा भयणींनो, तांची परिक्षा जाता म्हूण अजाप जावं नाकात. हातून कांयच विचीत ना. पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कश्टांनी वांटो मेळटा, तितली तुमी संतोषभरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. सुरेस्पराचें उतर. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब प्रितुमेच्या मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणुया. प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उलासू आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. सबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. पोला सयत पिकाल जमीन, बुरकुट्यो आनीन बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोट्यो कुशाल बरीत. सबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची. पोरसांची कोच्याक जट्टी परमेश्वर होबलो येता. सबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विसपर तुमचे सव्य आसो आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. मार्कू प्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा तुका आसूं. उरपोजीन बोबो मारून जेजूक वाकाणल्या उपरांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो आनीक देव मंदिरांत गेलो. ताणें आपणा भोंवती सगलें चोत्रायन पळोवन काडलें आनी उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणां घेवंक बेतनाय गेलो. दुसऱ्या दिसाक बेतनायतावन येताना ताका भूक लागली. पानांनी मातलोलें एक अंजिराचें झाड ताणें पयस तावन देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना.
तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. आनी ताणें अशें म्हणलोलें ताच्या शिश्यांनी आयकलें. जेरुसलेमाक पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकाराचीं चौरांगां आनी पारवे विकतल्याच्यो खुर्च्यो उमटून उडयल्यो. न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान तो कितेंच हाडूंक व्हरूंक दिनासलो. आनी ताणें तांकां शिकवण दिवन अशें म्हणलें, म्हजें घर सगल्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतलें. अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय, पूण तुमी ताची चोरांची दोल केल्या. हे मुखेल याज्ञिकाचे आनी धर्मशास्त्राच्या कानार पडले आनी ते कशेय भाशेन ताका ना करूंक सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लोबदल्लो देखून ते ताका भियेताले. आनी सांज जातच तो शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं देवशिल्ल्यान वेतना अंजिराचें झाड मूळपुळ्यान सुकलोलें ताणें देखलें. पेदरून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण विस्वासून ह्या दोंगराक म्हणत, उठ आनी दर्यांत वचून पड, तें ताचें सोंशें घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागता तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावट दवरात आनी तें तुमचें जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. सोमयाचें शुभवर्तमान. मोखाणी तुका क्रिस्ता. मोच्या भयण भानो, आयचें पयलें वाचप भाग्योन पेद्रूची पयली चिटी वयलें आनी थंयसर तो अशें म्हणटा, सगल्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून 3 वस्तू तो तांकां करूंक आपयता. पयली वस्त विस्वासीपणी मागणें, मागण्यांत वेळ सारून मागण्यांत वाडून. दुसरी वस्त तो तांकां करूंक आपयता तो म्हणल्यार मोगान जिवंक, एकामेकाचो मोग करूंक. आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार सेवा दिवंक, उदारपणान एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाचे गरजांक पावूंक, एकामेकाक आदार दिवंक. आनी हेच 3 वस्तू आमकां हाच्या शुभ वर्तमानाकूय मेवतात. पयली वस्त मागणें. जेजू जेन्ना देव मंदिरांत भितर सरलो तेन्ना थंयसर विकता घेताले सगल्यो वस्तू घडटाल्यो. जेजू कितें करता, तांकां धांवडायता. आनी जेजू कितें म्हणटा, म्हजें घर सगल्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतलें. सो देव मंदीर देवाचें आसण्याचें घर, देव मंदीर मागण्याचें घर. आनी हेच कितें म्हजे भयण म्हणून आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. हे देव मंदिराचो आमी मोग करूंक, हे देव मंदिरांत देवाचें आसणें अणभवूंक मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचें. दुसरी वस्त म्हजे भयण म्हणून मोग करप. जेजू कितें म्हणटा, तुमच्या पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सर्गेचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. म्हजे भयण म्हणून आमच्या काळजांत देव बिराड करता आनी आमचें काळीज देवाचें मंदीर जावन आसा. तें आमी नितळ करूंक गरजेचें. काळजांत जो राग आसा, जी आशा आसा, जी जेलसी आसा, जी दुस्मारकाय आसा, ती आमी पयस करूंक गरजेचें. सो जितलें आमचें काळीज नितळ आसतलें, हें देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावतले आनीक एकामेकाचो आमी मोग करूंक पावतले. आनी तिसरी वस्त दुसऱ्या सोबें बऱ्यो करण्यो आदारप, उदार जावप, दयाळ जावप. अंजिराचें झाड जेजू ताचे सोशी वेता आनी पळयता अंजिराचो काळ तो न्हय आसलो आनी जेजू म्हणटा, तुका केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. म्हजे भयण म्हणून कितें आमचें जिवीत मागणें केलें आनीक
आमच्या जिवितांत भोक्ती जाली थंयसरूच उरोना, पूण जे आमी मागणें करता, जे आमी भोक्ती जिवीत जेता तें आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी दिसून येवंक गरजेचें. ताचो फळ दुसऱ्यांकूय आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं मेळोंक गरजेचें. चोय देखून गरजेचें म्हणल्यार खंयच्याय वेळार कसलेय घडयेन कसलेय परिस्थितींत जे आमी आमचे मागण्याचें जिवी जाता, जे आमचे काळीज मोनितोळ आसा, देवाचें आसरें आमी अणभवता, तेन्नूय फक्त भायल्यान दाखोवंक, पूण म्हजे भयण मानू आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवप, दुसऱ्यांची काळजी घेवप, दुसऱ्यांक समजून घेवप, बऱ्यो कोरण्यो आदारप. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जणेकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या परिधानान मागुया. विटोनेन गायन गावुया C23 माल वर्धनाचो पान 38. C23 पेज 38. म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पयस सर्वेस्पर बारून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या नांवाच्या मानाक भेटोवंक तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमचे भक्तीची सेवेची भेटवणी म्हूण मानून घे. अशें आमचें पुण्य म्हूण तूं लेखताय तें तुजे दोळ्यान आमकां इनाम सांग म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळ सांग बरात. आमी ती सर्वेस्परांत वाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वैवशामी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार सासनाचे देवा, सोर काणी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरोबरच्यान ताचें मोहिमेमोत येण्याक ओतरेकता. देखून सोर देवदूता साता भक्ता संगाती ताबून आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दो परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आरी रगत.
कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेच घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणेक कोराचे रगत पातकांचे बॉक्सर मिरच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बाबटाचो गुट. तुझे मरण आमी सोबता आनी तू मरतेसो. तुझे मरण देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उडान सर्वांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेंत मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचे भाग्यून बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या आखोळी बापा. सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोवन कर. एनी तुजे सेवकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजे सोशीत तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटिली जाली तशीच ताच्या पुनर्जन्मपणाची ती वांटेली जावं. तशें पुनर्जन्मपणाच्या बरोबरशेन उतरून गेले ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकलुतीन वतलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दाखवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्मदूता भाग्यो जुसेफास सौमिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात ते सगले सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. सो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान तेव्हा सोर पोतपिदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकले प्रार्थन तीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवाच्या जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान उतरेकतेऱ्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे खोशे पोरमाळ तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सुभागी सोब्या तुम्ही म्हजे घरा येऊ म्हाका पावना पण कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावया. D40 तुका आमची गरज पान 70 D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सोडूनारा तशें जालें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडूनारा तकलें जशें जालें तशें आमी तुका Sanchigo, Bukelo Ranchebo, Davilo Lampigo, Pidevo Taquilos, Corchevo Tacana,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सोडवणीच्या देण्यान दादोशी जावन तुजी काकलूत आमी नम्रतायेन मागता. अशा संस्कारा वरवीं ह्या जिवितांत तूं आमकां पोसताय तशें सासणीक जिविताचे आमकां भागेले कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीमानो, आयज सांजेर 6 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें, मागीर प्रेजेंट वर्शीप आसतली, एडोरेशन आनी लेईंग ऑफ हँड्स. तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. तशें आयज सांजेर 4 वाजता सांता क्रूज इगर्जेन फादर बेर्नार्ड कोताचो इंतेज जातलो. ताचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोब्यास असोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे वडोपकार मागणी सामिंगेली. सामियेल महाबडव्या लढाईच्या दिसात तो आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका तुमकी दिवं म्हूण आमी कालती पडी मागता. आनी तूं सोर्गीच्या तलवाराच्या कुरांत देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लुटून घाल. कित्याक तो आत्म्याचो नाश करून अख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. E12 तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतले हांव. पान 204. E12 पेज 84. तुझी बरे म्हणा कशी यादल्या तुझो गोडी तो कसो विसरल्या. तुझी बदली महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या. Sorgani zolca I tuji dobra. Sobrani surya Uzvaraci motia. Tam shurakari Tuve nam kadina. Sasracha sasra Kai dao tuji volna. तुझी बरे बडा कशी यादल्या. तुझो गोडी तो कसो विसरल्या. तुझी बदली महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दुनिया कशे